तर तूं टीचर हां टीचर जावप खूब फायद्याचें न्हय. तुमी दनपार अडेज 3 म्हणल्यार घरा पावता. मागीर बरे भाशेन जेवण जेवून तुमकां अर्दो दीस फ्री. घरचीं तशीं भायलीं कामां करपाक तुमी मेकळीं. आनी सुटयो वर्सान कितल्योच सुटयो तुमकां. चवथीच्यो, दिवाळेच्यो, नातालांच्यो, तसो आख्खो मायेचो म्हयनो तुमकां सुटयो. भोंवपाक जायतोच वेळ मेळटा. सारकें तुजें. हांव एक टीचर, पूण इतलीं वर्सां शिकून हांव फकत एक टीचरूच जावन उरूंक ना. हांवें जायते वेगवेगळे भुमिका केल्या. जाणा जावंक सोदता खंयचे तर आयक. तुमी म्हणटा न्ही अर्दो दीस फ्री. वय आसता आमी अर्दो दीस फ्री, पूण त्या अर्द्या दिसान आमी इस्कॉलाचीच कामां करता. आमी दुसऱ्या दिसाची तयारी करता. दुसऱ्या दिसा आमी कितें शिकयतले, ते कशे भाशेन शिकयतले हें आमी चिंतता. त्या धड्याक आमकां कसली गरज आसा, कसल्या चार्ट्सांची, कसल्या डायग्रामांची, वो कसल्या झाडांची, फुलांची, पानांची गरज आसा, हें आमी सगळें एकठांय करता. ह्या भाशेन आमी फकत एक टिचरूच न्ही, आमी एक प्लॅनर जाता. वर्स सुरू जावच्या आदीं आमी आख्ख्या वर्साचो प्लॅन काडटा. खंयच्या म्हयन्यान कसलो धडो घेवपाक जाय, तो कशे भाशेन शिकोवपाक जाय, तो त्याच म्हयन्यान कित्याक घेवपाक जाय, हें सगळें आमी आदीं फुडेंच प्लॅन करता. सो जालीं ना आमी प्लॅनर्स. आनी हां, सुटयो मेळटा खऱ्यो, पूण त्या सुटयांनी आमी एक्स्ट्रा क्लासीस नाजाल्यार कॅम्प नाजाल्यार टुराक वेता. आनी भुरग्यांक पिकनिकेक बी व्हरपाक जाय जाल्यार सोंपें काम न्हय हां. ताजोय आमी प्लॅन आदीं फुडेंच काडटा. खंय वचपाक जाय, केन्ना वचपाक जाय, त्या जाग्याचें परमिशन घेवप वा त्या जाग्याचे सगळे डिटेल्स घेवप, हें सगळें आमी आदीं फुडेंच करता. भुरग्यांक सांगता, पयशे कलेक्ट करता, जायत्यांचे पेमेंट्स करता आनी सगळ्याचो हिशोब दवरता. हें सगळें सारके भाशेन करपाक जाय म्हणटच आमी फकत टिचरूच न्ही, ह्या वेळार आमी एक ट्रॅव्हल एजंट पासून जावंक पावता. आनी खरें म्हणल्यार ही जबाबदारी पळोवपाक जितली सोंपी तितली अवघड. आनी खंयच्याय भुरग्याक कितेंय जालें टुराक वा पिकनिकेक आयकपाक टिचरीकूच पडटा हां. तुमी फकत टेक्स्ट बुकार बरयलां तितलेंच शिकयतात, तेंच वाचतात. वर्सान वर्सां तेच शिकोवन तुमकां तो विशय सारको तोंडपाठ जाला. नवें कांयच ना. तशें कांय ना. टेक्स्ट बुकार आसलेलो विशय आसा तसोच शिकयलो जाल्यार तें कोणाकूच समजपाचें ना आनी भुरग्यांक तरी नाच ना. तें आमी कशें शिकोवपाक जाय हें आमी आदीं फुडें चिंतता. भुरग्याची मनस्थिती, ताचें आदलें गिन्यान, ताचें आतांचें आनी पयलींचें वातावरण हें सगळें मनान घेवन आमी तो विशय तांकां शिकयता. टेक्स्ट बुकार आसा तो विशय आसा तसोच वाचिना, पूण तो आतांच्या तेंपार कसो एप्लिकेबल आसा हें आमी शिकयता. तो आपल्या जिवितान कसो लागू जावंक शकता हें आमी शिकयता. कांय वेळार भुरग्यांक आमी दुसरे भाशेन उलोवन वावरून तो विशय शिकोवपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना आमी फकत टिचरूच न्हय, पूण आमी एक कथाकार आनी एक कलाकारूय जातात. कांय वेळार आमी समाजान घडटा त्यो घडणुको भुरग्यां कडेन पावयता. एक नवो शोध वो समाजान घडटा तें वायटेपण आमी भुरग्यांचे फुडें दवरता. ताका एक बरो नागरीक करपाचो आमी प्रयत्न करता. तेन्ना परत आमी फकत एक टिचरूच न्हय, पूण आमी एक न्यूज रिपोर्टर पासून जावंक पावता. टीचर जावपाक कितें व्हडलें करपाची गरज ना. फकत एक BEd टिचर्स टिचींग कोर्स केलो जाल्यार पुरो जाली तुमी टिचरी. वय सारकें तुजें. टिचर जावपाक एक टिचर्स ट्रेनिंग कोर्स वा BEd करपाची गरज आसा. पूण तो टिचर्स ट्रेनिंग कोर्स करचे खातीर आमकां पयलें कितले शिक्षणाची गरज आसता हें तुवें पळोवंकूच ना. आनी खरें सांगल्यार आमी टिचर्स ट्रेनिंग कोर्स करतना खूब तोकोस घेवन करता. प्लॅन्स कर,
चार्ट्स कर, प्रश्न तयार कर, लेसन घे, खूब तोकोस घेता. कांय वेळार आमकां हो कोर्स नाकासो दिसूंक लागता. आनी मागीर टिचरी जाल्यो म्हणटच 2 वर्सां आमकां ट्रेनींग आसता. पूण मागीर आमी एक चिंता, आमी शिक्षक फकत एक वेवसाय म्हूण घेवंक ना, एक जॉब म्हूण घेवंक ना. आमकां तो एक वोकेशन. आमकां पळोवन फुडाराची पिळगी बरे भाशेन वावुरतली. आमी फुडाराक एक बरे नागरीक करूंक पावतल्यो. ह्या पोरी आमी जाली ना वोकेशन प्रमोटर्स. तुमी फकत 5 ते 6 वरां इस्कॉलान भुरग्यां वांगडा आसता. तुमचो आनी कितलो आनी कसलो प्रभाव पडूंक शकता भुरग्यांचेर? वय, सारकें तुजें. आमी भुरग्यां वांगडा फकत 5 ते 6 वरां सादता. पूण ती 5-6 वरां जिवीतभर तांच्या वांगडा उरता. तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉलान सोडून वेता. ताच्या फाटल्यान ताका कितें जाय कितें नाका तें आमीच पळोवचें पडटा. तेन्ना आमी एक आवय, एक विस्वाशी इश्ट, एक कावन्सिलर, एक दोतोर, एक पुलीस ऑफिसर असले वेगवेगळे भुमिका करूंक पावता. भुरग्याक कितें जालें, भुरगो दुयेंत पडलो इस्कॉलान, ताजेर पयलो उपचार एक टिचरीकूच करचो पडटा. कसलें जेवण जेवप, कसलीं जेवणां वायट, कितें खावप, केन्ना खावप, हे सगल्याची जाणीव एक टिचरूच ताका करून दिता. तांचे कडेन कशें उलोवप, कितें उलोवप, कसले प्रश्न घालप, कसल्या प्रश्नाचो शोध घेवप, हे सगळें फकत एक टिचरूच बरे भाशेन करूं शकता. जायते फावटी भुरगीं घराचे प्रश्न घेवन इस्कॉलान येतात. ते प्रश्नाचे जापो आमकांच सुटावे करून दाखोवचे पडटा. भुरग्यांक फुडाराक कसलो विशय घेवपाक जाय, कसलो कोर्स घेवपाक जाय, कसलो स्ट्रीम सिलेक्ट करपाक जाय, कसलें प्रोफेशन घेवपाक जाय, हें सगळें एक टिचरूच बरे भाशेन करूं शकता. ताच्या दिसा दिसपट्टीची वागणूक आनी वर्साची वाड पळोवप हे फकत एक टिचरूच करूं शकता. ती बरे भाशेन वाडटा जाल्यार ताका शाबासकी दिवप आनी वायट वाटेन गेल्यान जाल्यार ताका सारकें मार्गदर्शन दिवन बरे वाटेन ताका वळून हाडप. हें सगळें काम एक टिचरूच करूंक शकता. आनी ही तांची वाड पळोवप आनी मनान दवरप, एक फोटो काडल्या भाशेन आसप. तेन्ना जाली ना आमी एक फोटोग्राफर. जायते फावटी आवय बापूय तक्रार करता की भुरगीं आपल्याचें सांगणें आयकना म्हूण. पूण जर टिचरीन एकूच सांगलें जाल्यार ते रोखडेच आयकतात. अशें कित्याक गाय, केन्ना चिंतलां तुवें? आमी टिचरी एका बरोबर जायते पात्र निभोवपाचे प्रयत्न करता आनी तातूंत आमी बरे भाशेन यशस्वी जाल्यो. म्हणटच दुसऱ्या फावटी तुका खंयसरूय एक टिचर भेटली जाल्यार, जावं ती एक ल्हान भुरग्यांची केजी टिचर वा जावं ती एक विद्यापिठांतली, एक युनिवर्सिटींतली प्रोफेसर, तिका कमी लेखूं नाका. आमकां दुसऱ्या प्रोफेशन्सा भाशेन रोखडे प्रमोशन्स मेळना, पूण आमकां आमच्या भुरग्यांची वाड पळोवन जे सॅटिस्फॅक्शन मेळटा हाच्याहून व्हडलें प्रमोशन आसूंक शकना. ती वाड पळोवप आमकां चड मोलादीक. खरेंच तुमचो वावर पळोवन आतां म्हाका गमून आयलें टिचर्स डे इतलो कित्याक म्हत्वाचो तो. हॅपी टिचर्स डे तुमकां. थँक यू.